नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। प्रदेशाध्यक्ष दामू नायका उपरांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचे मंत्री गावडेचेर कारवायचे थेट संकेत। मंत्री गोविंद गावडेचे आता मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांच्या कार्यक्षमतेचेर बोट। मुख्यमंत्री कितली खाती सांबाळटलो काय म्हणून प्रश्न। मंत्री गावडेंची अचानक सरकार मुख्यमंत्री आड विधानाक कित्याक स्पेशल रिपोर्ट। म्हाका चिखलांत फातर मारपाचो ना मंत्री गावडेच्या विधानाचेर तवडकरांचे प्रत्युत्तर। अधिकाऱ्यांचेर फार नाका मंत्री जबाबदार आपाची टिका। मंत्री गावडेचेर रोखडीच जातली कारवाय प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयलो। 21 जूनाक देशभरात 10वो योग दीस गोंयांतूय पायटले हो दीस। सरकारी तशेंच खासगी आस्थापनांनी कामाक आशिल्ल्यांक हो दीस पाळप सक्तीचो। मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद घेवन दिली माहिती। म्हापशेच्या सरकारी कार्यालयांक लागले गळटी। बीडीओ इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यार छप्परांतल्यान गळटा उदक। कार्यालयांत आशिल्ल्या सामानाचेर धापला प्लास्टीक। आणि राज्यात अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्यो कारवायो चालूच। दिवचले 1 आस्थापन केले सील जाल्यार कळंगुटे बेकायदेशीर रितीन चॉकलेटां आनी हेर पदार्थांची विक्री करप्यांच्या गुदावाचेर धाड घालून 2 ते 3 लाखांचे सामान केले जप्त। चाचणे खातीर दिला धाड। आता खबरो विस्तारान। जबाबदार मंत्र्यान बेजबाबदार विधानां करची न्ही। मंत्री गावडेचेर योग्य ती कारवाय जातली। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान कारवायेचे थेट संकेत दिले। जबाबदार मंत्र्यान जबाबदारीन वक्तव्य करपाक जाय। ताची दखल घेतला ताचेर योग्य ती कारवाय जातली। बेजबाबदारी वक्तव्य करचे न्ही म्हाका जाल्यार दिसता योग्य ती कारवाई जाता तितके बेगीन जातली। हांवें तुका जेन्ना एकाच उतरान सांगलें तेन्ना तुका कळपाक जाय मंत्री जो आसता ताका इंडिपेंडंट आयडेंटिटी आसना। एक तर राज्यपालाची मर्जी नाल्यार मुख्यमंत्र्याची मर्जी। तुम्ही जेन्ना पब्लिकली सांगता की आपण तेचेर कारवाई करतलो ती कारवाई फक्त मंत्रिमंडळाच्यान काडपाचीच आसूं शकता आनी कितें ऑप्शन आसा। हांवें एकदां सांगलें की तूं कारवाई जायसर राव। मंत्री गोविंद गावडेचे आता मुख्यमंत्र्याच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह। मुख्यमंत्री कितली खाती सांबाळटलो काय म्हणून प्रश्न। आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे म्हणून गोविंदाचे विधान। श्रमशक्ती भवनाचे सकल लाचखोरी चलिल्ल्याचो गोविंदाचो गंभीर आरोप। मात मंत्री गोविंद गावडे इतलो कित्याक चवताळा पळया हो स्पेशल रिपोर्ट। 25 मेक प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत परतून एक फावट मंत्री गोविंद गावडेची आक्रमक शैलीतली डायलॉग बाजी पळोवपाक मेळ्ळी। हे फावट तर मंत्री गोविंद गावडे नाव घेनासतना आदिवासी कल्याण खात्याचो कारभार सांबाळपी मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचेर उतरांचे फार मारले। आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे अशें गोविंद म्हणटा। कायदे म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की कायद्यांचेर बोट जोडून काणयो जर सांगपाच्यो जर आसा जाल्यार तें डिपार्टमेंट बंद जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा। आनी म्हाका दिसता हो ट्रायबल प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आमकां सरकाराची गरज ना, डिपार्टमेंटाची गरज ना। हांवें गोंयच्या आदिवासी समाजात जर 26-25 हजार जर लोक जमोवपाची कापस्ताद जर आसा जाल्यार ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो 2000 लोक जमोवपाक शकना। ही खरें म्हळ्यार एक शोकांतिका जावन आसा। म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोंयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो। गोंयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटकीर ते मुखार वचप जावप आसता। आज त्या खात्याची मुखेल्याची एक जबाबदारी आसता। सर ज्यो काही गोष्टी तुम्ही म्हाका सूचना केल्ली आसात ते आज जायना, तूं अमक्या कापोवन हाड, तूं तमक्या कापोवन हाड, ही त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांबाळटा की ताका सांगपाची गरज आसता कितले फावटी सांगलां। आमी जे वेळाचेर सांगता जे वेळाचेर तेन्ना तो मिटींग आपयता आनी आमकां काणयो सांगता। हांव मागणी करतलो आनी 2026चो मे ट्रायबल प्रेरणा दिन हे सगळें जर जालें जाल्यार तुमी मनयचो असो म्हजी ह्या माचये वयल्यान तुमकां सगळें विनंती आहा। हांव शिटकावणी दिना, विनंती आसा काम सुरू जावपाक जाय। त्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां मारतली नाल्यार लॉक करून तुमी चलात। ट्रायबल डिपार्टमेंटान म्हजे संपूर्ण गोंयच्या ट्रायबल लोकांची जबाबदारी घेवपा खातीर उठा समर्थ आसात। गोविंद गावडे समर्थ आसात। इतल्याचेरूच गोविंद थांबूंक ना। पणजेच्या श्रमशक्ती भवना सकल लाच घेवन कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करप चल्ला असो गंभीर आरोप गोविंदान केलो।
ज्या ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक आम्ही सगळ्यांचे टॅक्स पेयर्साचो पैसो दिता, जर ह्या बारीकशा कार्यक्रमाचे नियोजन जर व्यवस्थित जर जावपाक जर शकना, जाल्यार म्हाका दिसता प्रशासन खंय तरी आज ढळमळलेलें आसा. आणि म्हणून एक गोष्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदता की जे खातीर आमी नेमलेले आसा तेजे खातीर काम करात. आमी कितें करतात, कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आणि श्रमशक्ती भवनाच्या सकल तेंचे कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक, हें आमचें सद्या काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना, आमकां ऑफिसान येयनासतना आमकां कांय कळना म्हणून. ह्या सगळ्यांनी पयलू आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. मंत्री गावडेन सभापती तवडकरान काडिल्ले बिरसा मुंडा यात्रेचेर टिका केली. मोटारसायकल रॅली सगळ्याक भोंवडायली म्हूण कितें मेळपाचें आसा काय म्हूण गोविंदाचो प्रस्न. मात हेच यात्रेच्या येवकाराक माशेलांत खुद्द गोविंद हाजीर आशिल्लो. गोविंदाक तेन्ना आफोंकूय नाशिल्लो म्हूण आतां सुत्रां सांगतात. आमचे सरकार कोट्यांनी रुपये मोडटा बिरसा मुंडाच्या रॅली खातीर. आमकां ऑब्जेक्शन काय ना, पण त्या रॅलीच्यान कितें मेळयलें हेजें उत्तर ह्या ट्रायबल लोकांची मागणी आहा. हेणी कितें दिलें, अरे कितें दिवपाक जर आसा, रॅली मोटरसायकल काडल्यो, 8 दीस कितें भोवलें, ट्रायबल डिपार्टमेंटान कितें दिलें हें सुद्दां आज तेजेर लेखा जोखा घेवपाची गरज आसा. मात गोविंद गावडे इतलो कित्याक भितरला काय हो प्रस्न सगळ्यांक पडला. जर सरकार आदिवासींच्या बाबतीत इतले हलगर्जी आसा जाल्यार तेच सरकारात गोविंद मंत्रीपदाच्या खुर्चेक कित्याक चिकटून रावला. मंत्रीपदाचो राजीनामा दिवन सरकाराक घेरपाचे कापासतात गोविंदा कडेन आसा काय, हे प्रश्न आता उपस्थित जावपाक लागल्यात. मात्र भाजपातलीच राजकीय सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मंत्रिमंडळ फेररचणुकेत गोविंदाचो पत्तो कट जातलो ही कल्पना पुरायपणान गोविंदाक मेळ्या. ते भायर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन आशिल्लें आदिवासी कल्याण खातें रमेश तवडकराक दिवपाचें निश्चित जालां. आता गोविंदान थेट मुख्यमंत्र्याकूच ब्लॅकमेल करपाक सुरवात केल्या अशें लोकूय उलोवपाक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंत्री गोविंद गावडेक जाप दिवन म्हाका चिखलांत फातर मारपाचो ना. बिरसा मुंडा यात्रा प्रधानमंत्री मोदींच्या आदेशावेल्यान जाल्ली. मंत्री गावडेच्या विधानाचेर सभापती तवडकरान जाप दिल्या. फक्त अधिकाऱ्यांक दोष दिवं नाकात, आमदार मंत्री तितलेच जबाबदार म्हणून आपाच्या फुडाऱ्यांची टिका. रोहन खंवटे म्हणटात, दुसऱ्या मंत्र्यांच्या विधानाचेर आपल्याक प्रश्न विचारप चुकीचें. मजगतीं मंत्री गावडेचेर रोखडीच योग्य ती कारवाय जातली म्हणून भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. 25 मेक प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत वादग्रस्त मंत्री गोविंद गावडेन सरकार आणि मुख्यमंत्र्याकूच टार्गेट केल्लो. काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचें, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात म्हणून गंभीर आरोपूय केल्ले. गावडेन हेच वेळार परतून एक फावट सभापती रमेश तवडकराचेर बिरसा मुंडा यात्रेवयल्यान फार पेटयल्ले. ताचेर उलयतना सभापती रमेश तवडकरान ही यात्रा प्रधानमंत्री मोदीचो उपक्रम आशिल्लो, अशे तरेची अपरिपक्व विधानां करप चुकीचें, आपल्या रेब्यात फातर मारपाचो ना अशी जाप तवडकरान केली. आणि काय लोकांक कशें दुखता ते म्हाका खबर ना. म्हणजे हेजो मोठो जो पंतप्रधान विचार करता, भारत सरकार विचार करता आणि एक येदोसो क्षुद्रसो विचार करता आणि लोकां मध्ये एक मिसकन्सेप्शन जे आसा पण सर तुमच्याच पार्टीचो मंत्री आनी असे प्रश्न करता तेजेर तुम्ही कशें पळयता? हांव सभापती आसा त्या संदर्भात आसा मुख्यमंत्री सरकार आसा, पार्टी आसा, ते योग्य तरेचे विचार करतले. हांव ताजेर उलयना आणि हांवें हाजे पयलीं सांगलां, हांव काम करता आसतना हांव कोणाच्याच म्हाजेर कोणी स्टेटमेंट केलें हांव कोणाच्या नादाक लागना, म्हाका लागपाची इच्छा ना. म्हाका म्हाजी एक गजाल लक्षात पडटा, त्या स्टेटमेंट हांवें कांय दिवपाची गरज ना. कारण तो सरकाराचो एक कॅबिनेट मंत्री कितें आसत जर जायत ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ताजें डिस्कशन करूं शकतालो. कॅबिनेटाक ते बसता, चर्चा करपाक जाय आसली आनी त्यामुळे कोण कितें करता आनी तो म्हाका खबर ना, पण त्यामुळे तो विशय आसतना मुख्यमंत्री आनी पार्टी हे सगळें पळयता. फकत अधिकाऱ्यांचेर दोष दिवप चुकीचें. अधिकाऱ्यांक लाच घेवन मंत्र्यांची बोल्सां भरची पडटा म्हणून आपाच्या फुडाऱ्यांचो आरोप. गावडेच्या विधानांचेर सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें म्हणून आपाची मागणी. पयले आमचो पळय तालिगांवचो आहा तो तेणें म्हणलेलें की सरकार पयशे घेता. तेजे उपरांत मडकयकरान म्हणलेलें की तेजी फायल पास करपाक कोणें 15 लाख मागलेले आनी तेजें मागीर काम जाल्लें. आत्तां
ह्याच सरकाराचो आत्ता सध्या मंत्री आहा तो सध्या तेकोडे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आहा, सध्या तेकोडे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री आहा आणि 2-3 मिनिस्ट्रीज आहा तेकोडे. सिटींग मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हॅज सेड की तेजे ॲडमिनिस्ट्रेशनान म्हणजे त्यांच्याच सरकाराच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनान फायली पास जायना आनी त्या फायली पास करपाक हिंगा श्रमशक्ती भवनान कोणाक तरी मेवचें पडटा, कोणाक तरी कितें दिवचें पडटा आनी मागीर तेंचे फायली फुडें वयता म्हणून. गोविंदाच्या विधानाचेर आपूण कितें जाप दितलो काय म्हणून मंत्री रोहनाचो प्रस्न. गेला ताका विचार मरे म्हाका कसलो प्रश्न विचारता तूं? तुमचं सरकार एकूच न्ही सर. तोय सरकारानूच आसा अशें कितें तुमी कांदरांच्या बी पडल्या केन्ना? मिडियान बरे रिस्पॉन्सिबली प्रश्न विचारून आमी रिस्पॉन्सिबली उत्तर दिवंक जाय. तांणी प्रश्न विचारल्यात तांकां तुमी विचारात मरे. हाव कॅन आय आन्सर फॉर समथींग वीच आय एम नॉट अवेअर अबाउट, नायदर इज इट रिलेटेड टू आवर थिंग्स. सो यू कॅन आस्क हिम वॉट एक्झॅक्टली ही मेंट टू से. आय वुडंट वॉन्ट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दॅट फर्दर. वी आर द गव्हर्नमेंट. मजगती मंत्री गोविंद गावडेच्या विधानाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान फोग काढलो. प्रत्येक फावट उखल्ली जीब लायली ताळ्याक अशें जावपाक शकना. गोविंदाचेर रोखडीच कारवाय जातली म्हणून दामून मिडियाक सांगला. हे विशीं राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन कितें उलोवप केलें तें आयकात. हॅलो सर. सांग रे. सर एक न्ही परत वाद निर्माण जाला की काल 25 दिसाक प्रेरणा दीस कार्यावळ आशिल्ली, थंय परतून एक फावट मंत्री गोविंद गावडे हांणी कांय वादग्रस्त विधानां केल्या आणि हे फावट तर तांणी अशें म्हटलां की जर खात्याक कुलोप मारचें, जर जमना सांबाळपाक किंवा फायली क्लियर करपाक पयशे दिवचे पडटात कॉन्ट्रॅक्टरांक, हें काम सध्या अधिकारी सरकारांतले करतात बी अशे तरेन वक्तव्य केलां. सो एज अ एक्स पार्टी तुमी प्रेसिडेंट आणि एक सिनियर लिडर कशें पळयता ह्या सगळ्या म्हाका पयली गोष्ट हांव सध्या पार्लिमेंट कमिटीच्या मिटिंगे निमित्तान गोंया भायर आसा. हांव हांगा आसा कलकत्ता. पण जो स्टेटमेंट काल केला मुख्यमंत्र्याच्या संदर्भात अत्यंत दुर्दैवी आसा स्टेटमेंट. एखाद्या मंत्र्यान अशा पद्धतीचो स्टेटमेंट करप नासता आणि त्यामुळे त्याची योग्य ती दखल केंद्रातल्यान डेफिनेटली जातली इतलेच. कारण हे बरोबर न्ही. कारण मुख्यमंत्रीच्या संदर्भात आणि ज्या तरेन ते वक्तव्य केलें अशें फेक वक्तव्य मंत्री करपाक शकना. कितें आतां ताणें खरें आसत जाल्यार ते उलोवंक जाय. त्यामुळे कोणाचेरूय हें करपाचें अत्यंत चुकीचें आसा आणि हांव ताची त्या गोष्टीचो ताका हें म्हणटा अत्यंत चुकीचें आसा अशें हांव म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 21 जूनाक सरकार 10वो योग दीस पाळटले. ह्याच निमतान राज्यभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तशेंच खासगी क्षेत्रात कामाक आशिल्ल्यांनी हो दीस पाळप बंधनकारक आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. पळयात पुढे बातमी. इंटरनॅशनल योगा डे और 10th इंटरनॅशनल योगा डे आसा. पुराय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी योगा ग्लोबली पावयलो आणि आज 180 कंट्रीनी योगा मनयलो वता. दर वर्सा योगा आपले नवीन रिकॉर्ड राज्यात, देशात आणि ग्लोबली क्रिएट करीत असतात. आम्ही जशें म्हणटा की फिट इंडिया मुवमेंट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी सुरुवात केलो आणि फिटनेस इज मस्ट, फिटनेस इज कंपल्सरी. योगा फॉर ऑल हो कॉन्सेप्ट घेऊन योगा सातत्य 365 डेज प्रॅक्टिस करतो. पण इंटरनॅशनल योगा डे 21 तारीख आणि निमित्त ती तयारी सगळीकडे जावची म्हणून आताची मिटिंग आम्ही ऑर्गनायज केली. आताची मिटिंग ऑर्गनायज करता असताना म्हणजे मेन पॅरेंट डिपार्टमेंट इज आयुष डिपार्टमेंट अँड डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हे पॅरेंट डिपार्टमेंट उरतले आणि त्या निमित्तान आमकां आयच्या मिटिंगेक आमच्या बरोबर ब्रह्मकुमारी, परत पतंजली योग समिती, आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामी, तपोभूमी आणि त्याच बरोबर श्री श्री रविशंकर अश्यो सगळ्यो गोंयांतले एनजीओ या दर फावटी इंटरनॅशनल योगा डेच्या निमित्तान फ्री ऑफ कॉस्ट योगा इन्स्ट्रक्टर प्रोव्हाइड करतात. आयच्या सुद्दां आमच्या बरोबर आयुर्वेदिक कॉलेज आसतली, CCIRY म्हणजे सेंट्रल रिसर्च ऑफ आयुर्वेदा आणि होमिओपॅथी ऍट रायबंदर आणि त्याच बरोबर आयुष कॉलेज ऍट धारगड हे आयच्या मिटिंगेक आमच्या बरोबर कोऑर्डिनेट करले. एज्युकेशन डिपार्टमेंट त्याच्या बरोबर इतर डिपार्टमेंट A14 योगा इज अ गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रायव्हेट सेक्टर या सगळीकडे योगा जावचो फ्री ऑफ कॉस्ट आणि त्याची ट्रेनिंग आणि सुरुवात ही प्रायव्हेट सेक्टर आणि हेल्थ सर्व्हिसेसच्या सेक्टरात 1 तारखेच्यान सगळीकडे जातली.
21 जुलैक जेका योगा करपाक जाय तांच्यांनी पयलीं वर्कशॉप करचे म्हणून त्या फावटी सगळ्या जाणांनी पयले 20 दीस प्रॅक्टीस करपाक जाय म्हणून सगळीकडे योगा करपाक सुरवात जातली. गव्हर्नमेंट हायस्कूल हाय सेकंडरी 4 तारखेच्यान सुरवात जाता. 4 तारखेच्यान डे 1च्यान सगळ्या हायस्कुलांनी आनी हाय सेकंडरीनी डे 1च्यान योगा जो आसा पयली प्रॅक्टीस करप सुरवात जातलो आनी इंटरनॅशनल योगा डे हो शेनवारा येता आनी त्या खातीर तो सगळीकडे मनयता आसतना गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा पयली तांच्यांनी 100% सगळीकडे पार्टिसिपेट जावचें. तांच्यांनी आपल्या ऑफिसांनी जर येयलेलो आसत जाल्यार कॉमन प्लेसीसचेर आपल्या गांवांत ज्या जाग्यार योगा जाता देवळान आसतलो स्कुलान आसतलो त्या जाग्यार तांकां पार्टिसिपेट जावप हे कंपल्सरी आसा आनी तांच्यांनी आपूण पार्टिसिपेट जाल्लो फोटोग्राफ आपल्या हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक काडून दिवचो. म्हापशेच्या सरकारी कार्यालयांक गळटी लागल्या. म्हापशा बीडीओ इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार छप्परांतल्यान पावसाचें उदक गळटा. ह्या इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार उपनगर नियोजन भौशीक बांदकाम तशेंच हेर सरकारी कार्यालयां आसात. ह्या कार्यालयांत गळटी लागिल्ल्यान ह्या कार्यालयांत काम करपी सरकारी कर्मचाऱ्यांक त्रास सोंसचे पडटा. कार्यालयांत आशिल्लें सामानूय तापोवन दवरपाची तांचेर पाळी आयल्या. पळयात पुराय बातमी. पावसाक लागून म्हापशा बीडीओ कार्यालयाच्या इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार गळटी लागल्या. ह्या मजल्यार पालवी कामगार आयुक्त कार्यालय, उपनगर नियोजन, भौशीक बांदकाम तशेंच हेर सरकारी कार्यालयां आसात. ह्या कार्यालयांत गळटी लागल्या. पावसाचें उदक कार्यालयांत पाविल्ल्यान कार्यालयांत काम करपी सरकारी कर्मचाऱ्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. हाका लागून तांणी कार्यालयांत आशिल्ले सामानाचेर प्लास्टीक धापला. गळटेक लागून लायटीची उपकरणां वापरपाक गेल्यार शॉक लागता अशें कर्मचारी सांगतात. इमारतीचें काम पुराय जाय मेरेन दुसरे कडेन स्थलांतरीत करचे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या. वर्क पयलीं सगळे शटडावन जाला. ड्यू टू प्रिकॉशन वी आर ऑलरेडी शट डावन दीस डिस्कनेक्टेड आनी वॉटर थेंब थेंब कंप्लीट पडटा सगळे आख्या प्रिमायसीस. दिस मायन इज असिस्टंट लेबर कमिशनर ऑफिस. जवळ 8 एक दीस पावस स्टार्ट जाला तेन्नाच्यान बारीक बारीक लिकेज स्टार्ट जाला. मागीर आमी प्रिकॉशन म्हणून दापून दवरले. डिस्कनेक्ट केला. ऑन करून गेला जाल्यार शॉक येता. ऑन करून गेला शॉक येता. स्पार्क जाता. फाटी काडचे पडटा. आमी गव्हर्नमेंटाक ऑलरेडी लेटर केल्ले आसा. तेंच्यांनी डिसिजन घेवंक जाय न्ही कितें तें. टेम्पररी तुमच्या मनान कितें आहा की शिफ्टिंग करपाचें ऑफिस दुसरें दिसता आमकां पण शिफ्टिंग करचें म्हणून दिसता. हांगा मामलेदारा बरोबर बरीचशी ऑफिसां गव्हर्नमेंट ऑफिसां हांगा आसा. आतां आमी सध्या जे उबे आसा ते लेबर कमिशनराचें ऑफिस. त्या भायर हांगा ह्याच फ्लोरार टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचें ऑफिस आसा आनी PWDचें ऑफिस आसा, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट. हांगा जर येत जाल्यार आज परिस्थिती अशी आसा की पूर्णपणे स्लॅब जो आसा तो गळटा आणि हांगा जे इलेक्ट्रिफिकेशन जे आसा ते तुम्ही पळयत जाल्यार सगळं तातूंत थंय उदक थंय मेरेन पावला आणि इलेक्ट्रिफिकेशन जावपाचो हांगा भंय आसा. त्याच भायर हांगचे कॉम्प्युटर आसा ते धापून दवरचे पडल्या. हांगा फायली आसा बऱ्यो बऱ्यो ज्यो म्हणजे वापराच्यो कामाच्यो फायली आसता त्यो सगळ्यो धापून दवरच्यो पडल्या आनी स्पेशली ते प्रॉपर्टीची तर हानी जातलीच. हांव PWD मिनिस्टर जो CM आसा प्रमोद सावंत ताजे कडेन मागता, म्हापशेचो आमदार जो डेप्युटी स्पीकर आसा ताजे कडेन मागता की तांणी हाजेर येवन उपाय योजना करची, प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपी. काम चालू आहा महोदय. पत्रिका घालपाचें काम चालू आहा. म्हणजे पावस येयलो अचानक. एक्चुअली जून 5 पावस चालू आता बेगीन येयलो पावस. कितें करतले. पत्रिका घातले की बिल्डिंग सेफ आहा. पत्रिका घातली आनीक बरी जाली. ऑर्डर मातशी लेट मेळ्ळी ती. बेगीन ऑर्डर जाले 15 दीस जाले. 15 दीस जाले ऑर्डर मेळ्ळी आणि काम केलं स्टार्ट केलं सर. 10 दीस जाले. नळे बिळे काढले ना. अचानक पावस येयलो न्हू. ज्या दिसाच्यान पावस सुरू जाला त्या दिसाच्यान म्हापसा मामलेदाराच्या ऑफिसाच्या 3rd फ्लोराचेर एक वाईट परिस्थिती हांगासर निर्माण जाल्या. ती म्हणजे की हांगासर 3rd फ्लोराचे जे रुफिंग आसा त्या रुफिंगांतल्यान सध्या गळती स्टार्ट जाल्ली आसा. आणि हांगासर ना म्हटल्यार PWD ऑफिस तर तशेंच कमिशनर लेबर ऑफिसूय आसा तर तशेंच TCP ऑफिस आसा. आणि हांगासर पळयता जाल्यार हांगासरले जे स्टाफ आसा ते सध्या हांगासर भिजोन काम करण्यात दिसण्यात येता. जो मेरेन ह्या बिल्डिंगेचें काम
पुराय जायना तो मेरेन खंय तरी ह्या स्टाफांक टेम्पररी खंय तरी शिफ्ट करचे दुसऱ्या बिल्डिंगेन, जेणे करून त्यांच्या जिविताक खंय तरी हानी जावची ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. राज्यात अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्यो कारवायो चालूच. दिवसाले 4 आस्थापनांचेर धाड घालून तांकां नोटीशी धाडल्यो आनी एक सील केली. जाल्यार कळंगुटे बेकायदेशीर रितीन चॉकलेटां तशेंच हेर खाद्यपदार्थ भायल्या राज्यांतल्यान विकते हाडून परत पॅक करून गोंयांत विक्री करपाचे गुदामाचेर धाड घालून सुमार 2 ते 3 लाखांचे सामान जप्त केले. ह्या पदार्थांचे सॅम्पल चाचणी खातीर धाडून दिल्ले आसा. त्या उपरांत फुडली कारवाय करतले अशें वरिष्ठ अन्न सुरक्षा अधिकारी राजाराम पाटील हांणी सांगले. मजगतीं बेकायदेशीर रितीन चॉकलेटां आनी हेर पदार्थ वा खंयचीय आस्थापनां नितळसाण पाळिनासतना सुरू आसात जाल्यार एफडीएक रोखडेच कळोवचें अशें आवाहन एफडीए अधिकारी रिचर्ड नोरोनान केलें. गेले 3-4 महिने आम्ही कलंगूट, कांदोलीम, अंजुना, आरपोरा तशेंच पेडणे बिडणे सगळे कडेन आमी रेट्स मारिल्ल्यो कॅज्युनट्सांचेर. आनी तातूंतल्यान आमकां एक थोडे प्रॉडक्ट मेळून आयले. प्रॉडक्ट म्हणजे चॉकलेट्स म्हणून विकताले आनी हे सगळे डिफरंट ऑफ कन्फेक्शनरी. तातूंत आमकां एक कळून चुकलें की एक महिमा एंटरप्रायजीस, महिमा ट्रेडर्स म्हणून एक जी कंपनी कोण आसा तो ऑपरेट करता आनी ही इज गेटींग सगळे भायल्यान खंयच्यान तरी हाडटा आनी हांगा मार्केटान डंप करता. सो गेले जवळ जवळ 15 दीस आमी तेजे फाटल्यान लागिल्ले. पूण ताणें आपलो जो बिलाचो एड्रेस आशिल्लो तो पार्रा बार्देस गोवा दिल्लो. सो आमी पार्रा बार्देस गोवा गेले सगळ्यांक पिजून काडले पूण आमकां हाजो वेरेबॉट्स मेळना. म्हणटकीर आमी जेन्ना रिटेला कडल्यान जेन्ना वाट लायली तेन्ना आज आमी ताका सकाळच्यान आमी हांगा ताजे हांगा पाटलाग करीत आमी रावले. जवळ जवळ आतां रातचो जो 9:30 सुमार आमकां ट्रॅक जालो की ताणें हांगा हो एक गुदाम आसा हांगा कलंगूट आनी ह्या गुदामान तो इलिगली विदावट एनी लायसन्स ताणें हो सगळो फूड आर्टिकल हांगा स्टोर करून दवरला. जेन्ना आमकां कळून चुकलें की ही इज नॉट होल्डिंग एनी लायसन्स वीच इज मॅन्डेटरी एज पर द एक्ट आनी तो हांगा सगळे रिपॅकींग एक्टिविटीज आपले स्वताचे लेबल घालता आनी हो इलिगली हो हांगा विकतालो. सो आमी हांगा सगळे जे प्रॉडक्ट जे कितें आसा ते कंप्लीट आमी आज सॅम्पल घेतिल्ले आसा. आमी ह्या लॅबॉरेटरीन धाडटले आनी आमी तेजे रिपोर्टाक रावतले. बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द एनालिसीस वी वील डिसायड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. आमी ताका अनलायसन्स नोटीस दिल्ली आसा, सॅम्पल्स काडले आसा. फाल्यां सकाळीं ऑन प्रायोरिटी दीस वील गो फॉर एनालिसीस चालू केली. येस. सर बार्देसान असे कितले डिस्ट्रीब्युटर्स आसा जे तुम्ही आता क्रॅकडाऊन केल्ली आसा? नॉर्थ गोवान टोटल 3 हाजे मेजर डिस्ट्रीब्युटर्स आसा आनी त्या तिनूय आयच्या दिसाक सावन तिनूय डिस्ट्रीब्युटरांक आमी फुडें हें केल्लें आसा. तशेंच सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टानूय एक 2 मेजर आसा, तांची आमकां डिटेल्स मेळिल्ली आसा आनी तांचेरूय फुडली कारवाय जातली. आनी तुमच्या माध्यमान तर ते पळयता जाल्यार आमचो अपील आसा की तांणी करेक्टीव एक्शन स्टार्ट करचें. न्हू की एफडीए येतले आनी एक्शन घेतले म्हणून रावचें न्हू. दे हॅव सफिशंट टायम जाल्यार करेक्टीव एक्शन करचें. कित्याक आमचो अल्टिमेट एम जो आसा ही करपाक इज नॉट टू पिनलायज कोणाचे बिझनस बंद करपाक न्हू, बट इट इज टू करेक्ट. कित्याक खंय ना जाल्यार खंय हें करेक्शन जावपाक जाय आनी खंय ना जाल्यार खंय जे हे मार्केटान जे मेवता आनी आमचो जो स्टेट आसा इट्स अ ट्युरिजम डिपेंडंट स्टेट आनी लोकली हाजे खूब मार्केट आसा. सो कोणाकूच हाजेर धोका जावचो न्हू हो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव. सो हाका न्हूय की आमकां कितें एनफोर्समेंट करूंक जाय वो कोणाक फायन घालूंक जाय, आमकां काय अशें स्टॅटिस्टिक्स करूंक जाय अशें कांय ना. आमचो एकूच एम आसा की हे सगळें करेक्ट जावं न्ही. सो तें कशें जावं, एफडीए येवन जावं वो एफडीए पावना आसतना कोणें केलें जाल्यार ऑल द बेटर. सो दॅट सोमारा राती बांबोळे सर्व्हिस रोडार रेंट बायक आणि गाडये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोघांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी रेंट बायकीन कारीक नेटान धपको दिलो. दुचाकीचेर आशिल्ले दोगूय जाण सोऱ्याच्या घुंवयत आशिल्ल्याचें कळटा. दोगांकूय दुखापत जाल्ल्यान तांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचारा खातीर भरती केल्यात. दिल्लीकर जावं वा आनी कोण गोंयचे जमनी कोणाकूच विकूं नाका. शेतकी मंत्री रवी नायकान गोंयकारांक आवाहन केलें. गोंयकारांनी जमनी भायल्या लोकांक विकल्यो जाल्यार गोंय आमकां कांय उरपाना अशें मंत्री रवी नायक सांगता. आयकात तो कितें म्हणटात ते. दवरा शेतां भितर सगळें दवरा. आमी इवन हांगचे पॉलिसी केल्या. तुम्ही पयले आसा ती पॉलिसी तुमच्या पेपरार बीन येयल्ली न्ही. ही पॉलिसी केल्ली आसा आमची कितें आमची जमनी आमकां सांबाळून दवरपाक जाय. फुडें जी उर्वरीत जमनी ज्यो आसा ती सांबाळून दवरली जाल्यार
आनी लोकांक तांकां येवन वचूनय लोकांक कोण ट्युरिस्ट येता तांकां यो वचा गोंयांत सगळी बार्देज बिर्देज सगळी घेतलेली आसा लोकांनी सांबाळचें लोकांनी जमनी दिवची न्हू दिल्लीवाले कोणाक विकची न्हू दिल्लीच कित्याक सगळ्यांक फाल्यां हैदराबाद येतले फाल्यां बॉम्बे येतले कोणूय जमनी विकप ना आमी धंदो करता तुमी पळया तुमी या पिकनीक करान चला आं बरोबर नाल्यार गोंय आमकां कांय उरपा ना आं गोंयकारांक कितें उरतलें नाल्यार आजे पंजाले पुरोजाले जमनी दिवन ते उरच्यो तेजे उत्पन्न करचें ते धंदो करा ते हेज्या जाग्यार बरो धंदो करा. कुर्टी पंचायतीच्या वाठारात जिंगडीमळ हांगा आदल्या सरपंचान बेकायदेशीरपणान बांदिल्लें घर निमणे मातये भरवण केलें. पंचायत खात्याच्या अतिरिक्त संचालकाच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय केल्ल्याचे सरपंच निळकंठ नायक हांणी सांगलें. कुर्टी पंचायतीच्या वाठारांतल्या जिंगडीमळ वाठारांत आदलो सरपंच गुरुदास खेडेकार हाचे बेकायदेशीर बांदकामाचेर पंचायतीन अतिरिक्त संचालकाच्या आदेशा प्रमाण बुलडोजर चलयलो. कांय दिसा फाटीं कुर्टी खांडेपार पंचायतीन कांय बेकायदेशीर बांदकामांचेर अशीच कारवाय केल्ली. तुमचे वार्डाचे एक डेमोलिशन चालू आसा सो कितें कोणी ऑर्डर दिली तुमकां? ऑर्डर आमकां एडिशनल डायरेक्टर डेमोलिश करपाक आनी ही कितें आसा ओपन स्पेसी आज तुमकां पयलीं सांगलां आमी शुक्राती आसा खूब वर्सां की मॅट केस चलताल्यो आनी ते केसींतल्यान लास्ट फायनल ऑर्डर येयली डेमोलिशन करपाक त्या प्रमाणे आमी शुक्रातीचो स्टार्ट केलें डेमोलिशन करपाक. शुक्राती स्टार्ट केले नंतर एक थोडे पार्ट उरलो आनी तो पार्ट कोणाचो आशिल्लो फाटलो एक्स सरपंच आनी मागीर आमकां कळोन येयलें की तो एक्स सरपंच सेक्रेटरी कडेन कॉन्टॅक्ट जालो आनी तेणी सेक्रेटरी कडेन रिक्वेस्ट केलें की आपले एक 2 दीस दी आपूण ती सगळी आपल्या बिल्डींग उडयता आपूण उडयता पूण 2 दिसांनी ती जावना आनी आमकां कितलेशे लोकांचे आनी हांगासर कोण आशिल्ले तांचे फोन येयले ते सरपंचाचेच तुमी कित्याक दवरला फाटल्या सरपंचाक फोन येयले म्हाका येयले सेक्रेटरीक येयले तेजे वेळार आमी सरपंचान आनी हांवें सेक्रेटरी सांगलें अशें म्हणलें आमकां फोन करून लोक विचारता तेज्या एकट्याची कित्याक दवरला तो सरपंच म्हणून पयलींचो तेका लागून मागीर आमी कितें केलें ते आज डिसिजन घेतलें की ते आतां ताबडतोब उडोवया म्हणून. शुक्रारा आमी हांगा डिमोलिशन चालू केल्लें आतां आज पार्ट 2 म्हणून आज फुडलें आमी डिमोलिशन घेतलां. आमचे कडेन पयलीं एकलो एक्स सरपंच आयिल्लो कितें ताजे हांगा आसा कन्स्ट्रक्शन म्हणून ते आपूण 2 दिसांनी मोडटलो आयतार पर्यंत म्हणल्यार आयतार पर्यंत आमी ताका टायम दिलो म्हणल्यार आज तो आयतार पर्यंत जालो ना म्हणून आमी परत एक्शन घेतल्या. आमी कोणाचेच इलिगल अशें दवरचें ना. ती म्हणजे वायट मात कांय ना पूण तुजी जी मानसिकता आसा कळ्ळें काय ना चुकीचें करपाची जावं बेकायदेशीर करपाची हेजे बद्दल म्हाजो आक्षेप आसा. कोण बेकायदेशीर करता? सगळेच करता न्ही. ताणें बेकायदेशीर केल्लें आसा त्या हाजेरूच ताका डिस्क्वॉलिफिकेशन घातला न्ही सेक्शन 12A कितें तरी आसा. पूण कोर्टान ताका हें दिलां न्ही? ना कोर्टान आतां कितें दिलां हायकोर्टान हें दिलां कितें सांग हांवें पिटिशन फायल केल्लें त्या हाजेर ताणें हें दिलां जो पर्यंत ह्या पिटिशनाचो रिजल्ट जायना तो पर्यंत सरपंचाचें इलेक्शन वील बी नॉट वॅलीड. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ.